अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। पैसा रे पैसा कुटुंबाची दुर्लक्ष। पैसे आणि कुटुंब ती एका काळाची कथा। एका शारात फराजी नावाचो एक मनीस रावतालो। फराजीचे एक ल्हान कुटुंब आशिल्ले, तातून तमारी ही सोबीत बायल आनी इमानी आनी चिंबो ही दोन सोबीत भुरगीं आशिल्ली। ताची बायल आनी भुरगीं कुटुंबात सुखी आशिल्ली, पूण फराजीक जिणेची सगळी सोय दिवपाची इत्सा आशिल्ली आनी ते खातीर तो दर दिसा अतिरिक्त कश्ट करतालो। दिसभर ऑफिसांत काम करपा बरोबरच तो ओव्हरटाइम करतालो। फराजी सकाळी पयलींच घरांतल्यान भायर सरतालो आनी रातच्या वेळार घरा परततालो। भुरग्यांक ताचे तोंड पळोवप कठीण आशिल्ले, कारण तो सकाळी पयलींच घरांतल्यान भायर सरतना भुरगीं न्हिदिल्लीं आसतालीं आनी राती ओसरा घरात भितर सरचे पयलीं ती न्हिदिल्लीं आसतालीं। हय, तो आयतारा घरात रावतालो, पूण त्या दिसा लेगीत तो कामाक व्यस्त आशिल्लो आनी कुटुंबा वांगडा वेळ घालचे बदला तो कामाक गेलो। ताचे वांगडा दर्जेदार वेळ घालपाची कुटुंबाची वाट आशिल्ली। ताची बायल अमारी ताका खूबदा घरात वेळ घालपाक सांगताली। भुरग्यांक ताची खूब याद जाली। त्या वेळार फराजी जाप दितालो की हांव ताचे खातीर हे सगळे करता। वाडत वचपी चलनवाडी खातीर म्हाका चड वावर करचो पडटलो, तांकां बरें जिवीत दिवपाचे आसा। फराजीची ही नित्यनेम वर्सांभर चालू उरली। तो फकत आपल्या कुटुंबाकडेन दुर्लक्ष करून कश्ट चालूच दवरलो। ए खातीर ताका पुरस्कारूय मेळ्ळो, ताका बढती मेळ्ळी, पगार वाडपाक लागलो। हे कुटुंब आता एका व्हडल्या घरात रावता। तांचे खातीर अन्न आनी हेर सुविधांचो उणाव नाशिल्लो, पूण फराजीन अशें चालूच दवरल्या। फराजीक आनीक पैसे मेळपाची इत्सा आशिल्ली। ताची बायल अमरी विचारताली, पैशांच्या फाटल्यान कित्याक धांवता? आमचे कडेन जे आसा ताचे कडेन आमी खुशाल जावंक शकतात। म्हणून फराजी जाप दिताली की हांव तुमकां आनी भुरग्यांक संवसाराची सुख दिवपाक सोदता। आनीक कांय वर्सां आनी म्हाका कश्ट करपाक दिवचे, अमारी पयली ओगी रावताली। आनीक कांय वर्सां गेलीं। त्या कांय वर्सांत फराजीक आपल्या कुटुंबा वांगडा वेळ घालपाक मेळ्ळो ना। भुरग्यांक बापायक पळोवपाची आनी उलोवपाची तळमळ आशिल्ली। इतले मजगतीय एक दीस फराजीचे नशीब उक्ते जाले। ताच्या इश्टान ताका ताच्या वेवसायांत हिस्सो दिवपाची पेशकश केली आनी अशे तरेन फराजी हो वेवसायीक जालो। त्या वेवसायाक बरो फायदो जावपाक लागलो आनी फराजीक आता पैशांची उणीव नाशिल्ली। ताचे कुटुंब आता शारांतल्या गिरेस्त कुटुंबांतले एक आशिल्ले। ताका सगळ्यो सोयी आशिल्ल्यो, पूण तरी लेगीत ताका आपल्या भुरग्यांक मेळपाक वेळ मेळ्ळो ना। आता ताका घरात रावपाक मेळनाशिल्ले। घरांतल्यान पयस ताचो चडसो वेळ वेवसायीक गुणवडेर सारतालो। जशी जशी वर्सां वतालीं तशी तिची भुरगीं व्हड जायत गेलीं। फराजीन ह्या वर्सांनी इतले पैसे जोडले की ताची फुडली पिळगी सुखी जिवीत जगपाक शकतली। एक दीस फराजीच्या कुटुंबान सुट्टेची येवजण आंखली, पिकनिकेक वचपाची। ताची धूव इमानीन ताका विचारले, बाबा, आमी पिकनिकेक वचतले काय? फराजीन जाप दिली, होय अर्थान। फाल्यां तूं वच। कांय काम पुराय करून 2 दिसांनी हांव थंय पावतलो। मागीर आमी एकठाणे पिकनिक करतले। पुराय कुटुंब खूब खोशी आशिल्ले। ते एके भोंवडेर गेले। फराजी 2 दिसांनी थंय पावलो, पूण त्या दिसा ताचे वांगडा वेळ घालपाक कोणूच नाशिल्लो। दुर्दैवान तांकां सगळ्यांक अपघातांत मरण आयले। फराजीक आपली बायल आनी भुरग्यांक केन्नाच पळोवंक मेळ्ळें ना। कोटींची गिरेस्तकाय आसून लेगीत तांकां तांचे वांगडा एक खीण लेगीत विकते घेवंक मेळना। ताका पश्चाताप जावंक लागलो। ताका ताची बायल अमारीची उतरां याद जाली, तुमी पैशांच्या फाटल्यान कित्याक धांवतात? आमचे कडेन जे आसा ताचे कडेन आमी खुशाल जावंक शकतात। ताणेचो सारांश, पैशांनी सगळे विकते घेवंक मेळना। देखून पैशांचेर कुटुंबाचे महत्व कमी लेखूं नाकात। पैसे वगडायल्या उपरांत ते परत मेळोवंक मेळटात, पूण प्रियजन सोडल्या उपरांत तो परत केन्नाच मेळना।